तुझ्या सक्तेन आमकां भर, तुझ्या सक्तेन आमकां भर. राव तूं आमचे सवें, येवकार पवित्र आत्म्या, येवकार पवित्र आत्म्या. तुका आमचे मोती, तुझ्या सक्तेन आमकां भर, तुझ्या सक्तेन आमकां भर. राव तूं आमचे तुवें जिवीत उदक, तुवें जिवीत उदक सुखानांतलें बुजवणदारान उदेना. तुझ्या सासराक येवकार पवित्र आत्म्या, येवकार पवित्र आत्म्या. तुका आमचे मोती, तुझ्या सक्तेन आमकां भर. राव तूं आमचे सवें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. कीर्तन नंबर 1. पयलें कीर्तन आमी हाका आमचे कान दिवया. 2 वाटो ताका तकलें नांव दिलां, 2 ways. जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळटा, तो भागी. तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या खाळार फळ दिता आनी ताचीं पानां केदींच बावनान. जे सगळें तो करता तें सुफळ जाता. पूण खोटे मनीस तशें न्हय, ते वाऱ्याक उबोवन वेता त्या पोला बरी. देखून जरतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना थारो, आनी नितिवंतांचे सभेंत पातक्यांक आसचो ना जागो. कित्याक नितिवंतांची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण खोट्यांची वाट नासाक पावयता. देवाचें उतार हे, देवाचे व्हड उपकार. बसया. जाता जाल्यार थंय त्या कुशीन पयस आसल्यांनी तिके मुखार येवन बसल्यार बरें आसलें म्हूण दिसता. म्हजे कडेन राग ना जाल्यार, इफ यू आर नॉट एंग्री विथ मी. नाल्यार हांवें तिशीन म्हूण शेरेटीन पळयचें न्ही गे. कित्याक मागीर तुमच्या कुशीन पळयना जाल्यार तुमकांय राग येवंक फाटल्यान आसल्यान. हें तिके सुलाब जाता. मोगाच्या न्हू, मुट्टवो वेळ आमकां आसचो, थोडो गरजेचो मात्र नियाळ आमी करया. एक उडास दवरया. सान जुआंवचो वांजेल 6 अध्याय, chapter 6, verse
63. जीव दिवसो आत्म्यान मुनीस कित्याकी उपकारना. देखून आत्तां आमी पवित्र आत्म्याचें गीत गायलें. देवा तुज्या आत्म्याक तूं धाड, आत्म्याक तूं धाड आनी आमकां तूं एक नवो जीव दी. लेबनानी पोएट खलील जिब्रान म्हणटा, तुमचीं भुरगीं न्हय. युअर चिल्ड्रन आर नॉट युअर चिल्ड्रन. देन ही एक्सप्लेन्स, एका टिचरीन इल्लीशी नॉलेज दिवयेत, समजोणी दिवयेत बुकांतली. जानवाय दिवंक जायना, जानवाय देवान दिवची. एका आवयन बाळां जावयेत, जीव दिवंक जायना. कितलीशीं भुरगीं जल्मातानच मोरोनूच जल्माल्यान. आवयन डिलिव्हरी मात्र करयेत, जीव दिवंक जायना. आनी तेंच आमी मतीन दवरलें जाल्यार जुवांचो 6वो अध्याय, जीव दिवचो 63, 63. जीव दिवचो आत्म्यान. मुनीस ह्या कूड आमची कित्याकी उपकारना. देखून त्या पासून आमी गमन दिवया. खाली कूड एकदम घट्ट आसा, पैलवाना भशेन आसा, हरदें बारीक घट आसा, या मांडो घट आसा, मस्तू सोबाय आसा. हाचे वरवीं व्हडलें कांय जावचें ना. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय जीव दिवचो आत्म्यान. द स्पिरीट हॅज टू बी देर. देवाच्या आत्म्या वरवीं आमकां ती सकत मेळटा. आनी ती 7 देणी पवित्र आत्म्याची त्या आत्म्यानच दिवची. फ्रीली, धर्मार्थ, ताका पयशे दिवंक नात. देखून उलयतानाय सत्राई करा. थोडे फावटी अशें उलयता आसतना हांव रेतीरेक गेल्लो या गेल्ली, म्हाका थंय पवित्र आत्मो मेळ्ळो. इट इज नॉट रायट वे ऑफ टेलिंग. तुका रेतीरेक गेल्ल्या वेळार पवित्र आत्मो मेळोंक ना. रेतीरेक गेल्ल्या वेळार तुजे थंय पवित्र आत्मो आसा म्हणून तुका समजलें. I became awakened. I came to know that the Spirit of God is residing in me. Praise the Lord. देखून आमी उलयतानाय मस्त सत्रायेन उलयचें पडटा. खंयच्याय रेत्रेक वेल्ल्या वेळार थंय आत्मो न्हय, पवित्र स्नान इन द बॅप्टिझम that Holy Spirit is given to us freely, without measure. It is given freely to everybody. हर एकल्याकी धर्मार्थ दिला. पूण तो कितें जाता, आमकां वॉल लायतना खालें जाल्लें, आमच्या मम्मीन आमकां उखोल हाडलें. Most of us were carried by our mothers. In early days, neither rickshaw nor car, they carried us simply. आवयकी पुरो जाल्लें, भुरग्याकी पुरासाण जाल्ली आनी भुरगें न्हिदल्लें. माथ्यार एपटी उदक आवडटना हा करून एपटी उठुल्लें, परतून न्हिदलें. आमची न्हीद आजुनी सुटोना. आनी आतां आमी न्हिदेंत चलता, रांदता, जेवता, सगळें करता आमी. पूण न्हिदेंत आसा आमी. Whether you like it or not, somehow we are in slumber. जागी आसले बरी दिसता, पूण न्हिदेंत आसा. ही न्हीद सुटल्यार बरी. देखून तो पवित्र आत्मोय आमचे थंय आसलो. ऑल्सो मे बी इन अ स्लिपींग मोड. कंप्युटर धाडपी स्लिपींग मोडाक येता, मागीर परतून प्रेस केल्यार परतून ज्यूज जाता. मे बी these are the some situations we have to be awakened. देवाचो आत्मो आमचे थंय आसा म्हूण सांगून आमी समजोवचें. ती 7 देणी, वी हॅव नॉट पेड फॉर इट. वी हॅव नॉट डन एनीथींग फॉर दॅट, बट गॉड हॅज फ्रीली गिवन. मेजर नासतना, लॅक नासतना ती 7 देणी आमकां दिल्यांत. विथ दॅट वी हॅव टू प्रोड्यूस 12 फ्रुट्स. त्या 7 देणी देवान आमकां दिल्ल्या मरिफात आमी 12 फळां ती आमी उत्पन्न करूंक आसात. त्या 12 फ्रुट्स देखून काले म्हणटात की म्हळ्यार ती 7 देणी देवान म्हज्या आनी तुज्या बऱ्यापणा पासून दिल्या. दॅट इज फॉर आवर ग्रोथ. आमच्या वाडावळी पासून वी हॅव टू ग्रो. विथ दॅट वी हॅव टू प्रोड्यूस 12 फ्रुट्स अँड थ्रू दॅट फ्रुट्स अदर्स शूड ग्रो. बाकीच्यांची वाडावळ जायचे, मोग, मैपास, विश्वासीपण, बळेपण,
ती पुरा 12 फळां आसात ती हेरांच्या बऱ्यापणा पासो दिल्यान उडास दवरया 7 देनी नासतना मुनी सर्गाक वचेत 12 फळां नासतना कोणी सर्गाक वचना वी हॅव टू प्रोड्यूस इट डू रिकॉल दॅट मातेवाचो 25वा अध्यायांत तो धनी परगांवाक वेतना एकल्याक 5 एकल्याक 2 एकल्याक 1 दिवन गेल्लो वॉट हॅपन 5 दिल्ल्यान आनी 5 केली 2 मेळिल्ल्यान आनी 2 केली आनी दोगांयकी तो म्हणटा शाब्बास पूण तुमी सुरवेर वाचशात जाल्यार तांच्या सामर्थ्ये प्रमाणे ताणें दिली ही डीड नॉट गिव इक्वली एकल्याक 5 दिली एकल्याक 2 दिली एकल्याक 1 दिलें बट द थर्ड वन डीड नॉट डू एनीथींग वन पूर्ण दवरलें तेन्ना आतां वडलो आमी मिसा वेळार नियाळ केल्लो तो जर तर देवान तुका एक बरो ताळो दिला 4 जाणां भुरग्यांक कॉयराक ट्रेन कर यू सी थ्रू दॅट यू आर प्रोड्युसींग युअर फ्रुट्स जर देवान तुका एक शिक्षक दिवन केला तुज्या बोवारियासच्या 4 भुरग्यांक खाले म्हणी करून तांकांय शिकय यू मस्ट गो यू मस्ट रायज अप टू द 20th फ्लोर्स लेवल खंय वयर वच पूण वयर वचून लिफ्ट बंद करून दवर नाका लिफ्टाची स्विच ऑफ करून दवर नाका लिफ्ट सकयल धाड सो दॅट समबडी मे कम अप otherwise what happens you will be there you have grown you have gone up nobody knows who you are where you are कोणाकी कांय बरेपण जावना what is the purpose is missed ताका दुरसा नाका ताणे मातयेन पूर्ण दवरलें खंय ताणे अरे बाबा तूं कित्याक पूर्ण दवरताय you see so that each one catch one तूं एक कॉयरांत आसाय सकास फायंड आउट कर कोणाक एक ताळो आसा यू कॅच देम पुल देम दे विल नॉट कम यू हॅव टू टेल देम सेवरल टायम्स बाबा ये तूं खाली फिमेल वॉयस पावना आमकां मेल वॉयसी जाय जाय तूं ये तो म्हणून हांव येना म्हाका गोत म्हाका ताळो ना जाल्यार व्हडली बाबा गळो आसा न्ही some may say I'm not able to bring out a nice voice doesn't matter you make some noise yeah God is happy with the voice of crow God is happy with the voice of cuckoo also is it not God will never condemn that crow very interesting it is देवान तुका जावंक पुरो समाजांत एक स्थान दिलां तुज्या उतराक एक मोल आसा फादर C.P. वर्की ताच्या बुकांत इफ ही अँड शी कॅन म्हणल्यार त्या बुकाचेर मस्त गणितां घालता इज अ प्रिस्ट प्रेझेंटली वर्किंग जेजुईट प्रिस्ट वर्किंग इन US नाव ताणें मस्त बूक बरयलें त्या एका बुकांत कंपायलेशन तो म्हणटा वन डे ही हॅड टू मीट वन ऑफ द टॉप ऑफिशियल इन केरळा DC ताका मेळोवंक आसलें नांव आनी परत दिता नांवाची गरज ना हांगा ताका टायम दिल्लो खंय सांजेर 5:30 वरांचेर वो गेलो मेळोवंक वो येताना भायर एक 10-15 जाणां दुबळी मनशां भायर बसल्यान खंय मागीर हाणें एटेंडरा कडल्यान नोट धाडलो ताणें म्हणलें की थोड्यांक मेळटा तूं एक घंटो बसचें पडटलें मागीर मेळटा इट्स ऑलमोस्ट मिन्स 5:30 जाली 6:30 कसोय 7 मेळ्ळो खंय व्हडलो मनीस ऑफीस 5:30 बंद जाता मागीर अशें उलयतना सगळें काम जालें आनी विचारलें की सर तुजो टायम 5:30 जाता तूं 7:30 म्हणसर ऑफिसांत आसाय कित्याक पासो तूं देखून तो म्हणालो खंय फादर म्हज्या उतराक एक मोल आसा हांवें एक सिग्नेचर घालून 1-2 शब्द बरयल्यार पुरो कोणाचेंय काम जाता हीं आयिल्लीं मनशां पुरा दुबळीं तांकां समाजांत आवाज ना हांवें ल्हानशा एका ल्हान चिटीर बरोवन म्हजी दसकत घालून दिल्यार पुरो फाल्यां गेल्ले कुडले फस्ट ताचें काम जाता एका दुबळ्या मनशाक बरेंपण जाता जाल्यार म्हजें 1 वर गेल्यार कितें यू सी समथींग ब्युटिफूल नो हां दॅट इज वॉट देखून आमकां देवान ती 7 देणी दिल्यांत विजडम नॉलेज मे बी पायटी हें पुरा दिल्यान जाल्यार that 12 fruits we have to produce
And through that fruits, everybody is benefiting. Ani ekल्याक बरेपण जाता. So they grow. And then there are 9 charismatic gifts. That is for the growth of the church. So though the talk is not on Holy Spirit, but some glimpses. So pay attention. मागा तुम्ही उडास दवरा, जीव दिवचो आत्म्यान. आनी आत्मो आमचे वयर आयिल्ल्या वेळार आमकां धैर्य मेळटा. जस्ट ओनली आय विल रिकॉल कळीन ती 7 देणी देवान आमकां दिल्ली. विजडम देवान आमकां दिजय. जाणवाय अंडरस्टँडिंग म्हळ्यार गिन्यान. काउन्सेल म्हळ्यार बुध. फॉर्टिट्यूड म्हळ्यार धैर्य. विल नॉट बी अफ्रेड. Just imagine those martyrs, how confident they were. थोड्यांक कातरले, थोड्यांक चिरले, थोड्यांक बाजले. They were very confident. थोड्यांक सिंहाच्या तोंडाक दिले. Then knowledge, समजोनी, piety, भक्त and fear of the Lord. 7 देणी देवान आमकां दिल्यां ती. 7 gifts of the Holy Spirit. देखून आमकां हर एक लागी. The first one is जाणवाय. सलमोन मागली. ये देवा ह्या देवाडा परजेक तुवें म्हाका दिल्याय. तांकां सोलोंक म्हजे वरवीं जावचें ना. तूं म्हाका जाणवाय दी. मोगाच्यानो हर एका आवय बापायन हर एका दिसा सकाळीं उठतना जाणवाय मागा जाय. देवा तुवें म्हाका भुरगीं दिल्याय. ह्या भुरग्यांक सोलोवंक म्हाका जायना. तांकां बरें शिकोवंक म्हाका तांकां ना. तुजी जाणवाय म्हाका दी. एंड यू वील गेट इट. काहाली समजोनी मागा नाकात. Don't pray only for knowledge. Ask for wisdom. Because mere knowledge makes people arrogant. खाली knowledge असले कुडले मंडो ओडलो जाल्ल्या कुडले मुनीस अर्गंटी जाता. People become arrogant. When knowledge makes arrogant, wisdom makes us very calm, quiet, humble. सादेपण येता. ये देवा तुवें हें सगळें दिलाय. That is what wisdom. देखून ती 7 देणी आमकां जाय जाय. आमकां धैर्य जाय जाय. देवबिरान जाय जाय. देवाची भक्त जाय जाय. Not mere religiosity. We want spirituality. आध्यात्मिकता. देवाची वळख आमकां जाय जाय. देवाची बिरान जाय जाय. काली I am also very good at that one. दिंबी घालन, हात जोडन, गुमटी अशी हाड घालन. I am also doing that one. Not enough. देवबिरान जाय जाय. ये देवा सगळें तुवें रचलाय. आनी तें म्हणटा आसतना हें किर्तन जुदेवांक दुसरें कितेंय नातलें. They had only psalms. That's why psalms are called book of prayer. मागण्याचो बूक. दुसरें कांय नातलें. आनी त्यो थोड्यो वळी आमी पळोवया. जो मनीस कोठ्यांचे बुदी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना. 3 things. कोठ्यांचे बुदी प्रमाणे. People may tell you many things, good and evil, but you should have the wisdom to discern. वो कित्याक अशें सांगता? या ती कित्याक तशें सांगता? समजून घेवची गिन्यान जाय जें देवान दी जाय. दुसरें पातक्यांची वाट धरिना. There are so many evil ways. We are living in this evil situation. देवाचो आत्मो आमकां जाय जाय आनी अधर्म्या सांगता धर्मच पाळिनात. वॉट इज धर्म? कोड ऑफ कॉन्डक्ट. धर्म म्हळ्यार कितें? इन सिंपल वर्ड्स, कोड ऑफ कॉन्डक्ट. एंड इट इज सेम फॉर ऑल. दॅट कॅनॉट बी डिफरंट. वन इज मोड ऑफ वर्शीप. आमी जात खात म्हणटा न्ही, दॅट इज मोड ऑफ वर्शीप. धर्म, कोड ऑफ कॉन्डक्ट. देवाच्या नियमा प्रमाणे. आनी देव एकलोच. देखून उलयतना सत्राय करा. देव बरें करूं म्हणटना फादर तुमकां मस्तू देव बरें करून दी. नो. फादर तुमकां देव मस्तू बरें करून दी. मस्तू देव बरें करून दी न्ही. आर यू गेटिंग द डिफरन्स? आर यू गेटिंग द डिफरन्स? फादर मस्तू देव, many gods to bless you. No. May God bless you manifold. देव मस्तू बरें करून दी. मस्तू देव बरें करून दी न्ही. पे अटेन्शन.
Gods cannot be two. There cannot be gods. If there are two, they are not gods. God is only one. देव एकलोच. एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती. देव एकलोच. आम्ही अर्थ करचे या आम्ही दिल्ली नाव आम्ही विंगडा सांग पुरो देखून उलयतना मस्त सत्राय करीचे ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಒಂದೇ. ನೋ 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 ದೇವರು ಒಂದೇ. पे अटेन्शन. देन आमची सगळी चिंची रीत देन विल कम बॅक लेटर ऑन. देखून ह्यो तीन संगती कोठ्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना, अधर्म्या सांगता बसना, सकड चिटींग करतात. नो, मेजॉरिटी नीड नॉट बी राईट. खंय एका मेंटल हॉस्पिटलांत सकाळी डॉक्टर टेस्टाक येताना थंयसर 2 कोकोचे पोल्स आसले गे. थंय कोको खेळटात पळय भुरगीं धांवून धांवून. एकाच्या बोवारी 10-15 जण दे आर क्लॉक वायज रावंड मारतात खंय क्लॉक वायज. ह्या कुशीन एकलो एंटी क्लॉक वायज गुंता खंय एकलो वतो. थंय 15 जण आहात आनी ते आका पळोवन म्हणटात खंय थंय 15 आहात ते क्लॉक वायज गुंते आहात, हांगा एकलो एंटी क्लॉक वायज. मागीर डॉक्टर आयलो आसता 10 वरां टेस्ट करूंक. टेस्ट करून परत पळयलें, हाका म्हणलो की तूं घरा वच, हुशार जाला तूं. आनी ते नॉट नेसेसरिली मेजॉरिटी नीड नॉट बी रायट. सक्कड करतात हांव करता. नो, सक्कड जर तर सारकें करता जाल्यार हांव करता. सो मिनिंगफुल नो. तीन संगती. पे अटेन्शन. कोठ्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना, अधर्म्या सांगता बसना. देन कम्स द वर्स 2. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत दीस आनी रात संतोसता आनी दीस आनी रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता तो बागी. नाव विल कम टू दिस पॉयंट. मोगाच्यानो देवाचें उतर आयकतना या खंयच्याय रितीरेक वेताना या आयताराचो तुमी शर्माव वाचता आयकतना या कितेंय ऑनलायन कितेंय आध्यात्मीक आतां तुमी आयकता आसतना देर आर 3 लेवल्स आर देर. आतां आमी किर्तन वाचलें. किर्तन वाचता आसतना आमकां इल्ली नॉलेज मेळ्ळी. या आयतारा दिसा वाचप आयसून जालें. पाद्र्यापण एक मुठवो नियाळ दिलो, रिफ्लेक्शन दिलें. That is only 10%. That is at the knowledge level. Basic knowledge level. आणि ते आयकल्लें तूं तुज्या मोतींत व्हरताय. Then you take little time. You sit quietly or maybe while going back you ponder over it. पाद्र्यापण आज अशें कित्याक म्हळें? ह्या देवाच्या उतराक हो मात्र अर्थ गी, ह्या दुसरो अर्थ आसा गी. ह्या डिफरंट कॉमेंटेटर्स what they have said. What really Jesus meant, what the apostles meant, what Moses meant. तूं येता आसतना नियाळ करताय, विचारताय, सवालां विचारताय. Then you get 20% extra premium petrol. ताका इल्लो पावर सड म्हणटात. 20%. Now 30 जालें. Then when you go home, then you routine begin your routine. 1 दीस जालो, 2 दीस जाले. ह्या सगळ्या हप्त्यांत you apply that word to your life. That is 70%. Most of the time what happens, आंगाक साबू घाल्ले बरीत. साबू घालो, नावून जालें, मागीर कांय ना. सुरूच्या दिसा मात्र साबाक इल्लो परमळ. कित्याक म्हळ्यार when they prepare soap, they apply 1 drop perfume also. फर्स्ट दिसा साबाक परमळा, दुसऱ्या दिसा साबाक परमळ ना न्ही. It is gone. It is gone. हें देखून उडास दवरूंक जाय. Most of the time it doesn't appeal at all. कांय मोतीक वचना. आयकलां, वाचलां, मागीर कळून जालें, गुत्तुना. So 10% at the knowledge level, another 20% at meditative level, but another 70% bigger part at the illumination level. या देवाच्या उतरा मरिफात देखून हे दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर संतोसता, ते नियाळता, ताच्या मोती खाला उजवाड मेळटा, ताची जिणी बदलता. दॅट इज वॉट रिफ्लेक्शन्स.
नाजाल्यार आमी ऑनलायनीचेर तें आयकलें हें आयकलें. इट डजंट अफेक्ट एट ऑल. देखून पे अटेन्शन टू इट. एकाच दिसान सक्कट जावचें ना, बट इट हेल्प्स. देन इट बिकम्स 100%. एका दिसान जावचें ना कोण ना. एटलिस्ट तें 30% पुणी जावं दी. 20% नॉलेज लेवल, एनदर 20% दॅट मेडिटेटीव लेवल. इल्लें म्हणे जिणेंत बदलावान येतली. मागीर कितें म्हणटा, तो वळखालें जातलें. तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या रुखा बरी. द ट्री विच इज प्लांटेड बाय द रिवर सायड ओर लेक सायड, ताका वाऱ्याचे उपाद्रनांत गे आसात. ताका वत मारिनांगी मरता. ताका कीड खायनांगी खाता. ताका वाळे खायनांगी खाता. बट स्टील इट हॅज गॉट वॉटर सोर्स देर. दॅट इज कॉल्ड देवाची कृपा. तो रूख बावाना. ताका वत आसा. पियर्सपणी वारें मारता, पूण तो रूख बावाना. देखून पवित्र आत्म्याची कृपा म्हणटा आसतना आमी सत्रेक अपील एप्लाय करयात. सत्री आसले कुडले पावस येना म्हणलो अर्थ गे. सत्री आसल्यार पावस येता. तुजें आंग भिजात, माथें भिजाना. मिनींगफूल न्हू. सत्री आसा म्हणल्या कुडले पावसूच तूं येवचो ना म्हणून न्ही. देखून पवित्र आत्म्याची सकत आसा म्हाका म्हणल्या कुडले तुका कांय टेन्शन ना, तुका पिडा येवची ना, तुका इरिटेशन जावचें ना, डिप्रेशन जावचें ना. नो, नो सच गॅरंटी. तुजें काम वेचें ना, तुका पिडात येवची ना. नो वेर इट इज प्रॉमिस्ड. दॅट इज पार्ट ऑफ लायफ. बट यू वील हॅव द स्ट्रेंथ टू विथ होल्ड कम वॉट मे. देखून म्हणटात न्ही, बी प्रिपेर्ड फॉर द वर्स्ट टू हॅपन. खंयच्या सन्निवेशारी देव आसा. म्हजो देव म्हाका सोडून घालचो ना. टू अंडरस्टँड दॅट यू रीड आफ्टरवर्ड्स कीर्तन 121. यू रीड आफ्टरवर्ड्स. इस्रायलाचो देव न्हिदाना, जेमेना. तो तुका राखता, सांबाळटा. तो तुका धैर्य दिता. तो तुजे सांगाता समकाता. पे अटेन्शन टू इट. देव आसा म्हणल्यार धैर्यान आमकां मुखार वचोंक जाता. जावं पुरो मोर्न जालें, आकांत जालो, कितेंय जालें, हांव भियेना. कित्याक म्हळ्यार म्हजो देव इमॅन्युएल, गॉड इज विथ अस. नाजाल्यार कांय ना. मागीर केंसी उगोवंक नात, दांती घासूंक नात, मागीर वस्तुरी उमळचें ना, जनेलां बागलां उक्तीं करचीं नात, त्यात काळाकांत रावचें, कोणा कडेन उलोवचें ना. देन यू नो वॉट हॅपन्स. देन यू नो गेटिंग इन टू डिप्रेशन. नो. The Spirit of God is given to us not of timidity. थोड्या खंडा पटे बँक खंय, थोडे पटे जस्ट ऑब्जर्व. व्हडली हात भुरगीं, तांच्या हाताक आवयन घट्ट धरून वेचें खंय. कोणाक आवयक बेन दिसता गी, भुरग्याक बेन दिसता गी म्हणलें कळना. आनी थोडी आसूंक पुरो हांगा. किचनांत एक पाल आसल्यार त्या दिसा किचनाक वचनात. आनी थोडी बाथरुमांत एक जोरलो आसल्यार न्हावंक वचनात. देर आर सम पीपल. Yeah. When the Spirit of God is with you, we believe that देवानच त्या पालीक रचल्या. पालीक रचल्या कित्याक म्हळ्यार मुसांक, जळारींक, किमसांक खावंक. कॉक्रोचेस आर द मोस्ट ब्युटिफूल क्रिचर्स इन दीस वर्ल्ड. आज गेल्या जाल्यार अशें ताका धन ताका सोडा. या ते द मोस्ट. हॅव यू सीन देर. तेचे फाकाटे पळयल्यात तुमी कितले सोबितात. वेल्वेटी वेल्वेटी आसात. अशें एक ना पडा. हाव नायस दे आर. या बिकॉज दे आर ऑल्सो क्रिएटेड बाय गॉड. यू विल नॉट हेट एनीथिंग. यू विल नॉट हेट एनीथिंग. हॅव यू टच्ड द स्नेक? हाव नायस इट इज. वाव. रियली वेल्वेटी. आपडल्यार अशें हें कर. आय गॉट दी ऑपॉर्च्युनिटी टू टच इट. वाव. Because snake is also created by God. Such a beautiful creature. Yeah. आता मुखार काले म्हणटा तो वळत्या उदका देगेर लायिल्ल्या रुखा बरी. Now you apply this imagery to yourself. पवित्र आत्म्याची देणी तुका आसल्या वेळार you realize that one.
हर एका काळार तो फळ दिता. यू सी द 12 फ्रुट्स यू विल प्रोड्यूस. जावंक पुरो तुका व्हडलो सांबाळना, बट स्टील यू विल हेल्प समबडी. I know a lady. Till now she didn't get the job. दुबईन काम करते आसा, दुबईंत आसा फॅमिली विजाचेर, काम ना 2 वर्सां जावन. पूण ह्या कोरोनाच्या वेळार तिणें एक 7-8 कुटुंबांक रेग्युलर रेशन तिणें सप्लाय केलां. तिका काम ना. तिणें कितें इल्लेशें सेविंग्स केल्लें. ह्या 8 दुबळ्या कुटुंबांक आतां ऑफकोर्स नाव दे आर वर्किंग नाव, आतां ती दिना. त्या कश्टांच्या वेळार तिणें 7-8 कुटुंबांक निरंतरी ऑनलायनीचेर तिणें सांगून फोन करून रेशनाच्या अंगडी सांगून तांकां रेशन पावयलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मेनी ऑफ यू हॅव डन ऑल्सो ग्रेटर थिंग्स. म्हाका तिची मात एकल्याची गोळ कळीत आसा, तुमकां बाकीचे मस्त कळीत आसोंक पुरो. इट मिन्स यू सी ताची पानां केदींस भावनान come what may, you will not be sad. And in fact, a Christian should not be sad. Late Bishop Fulton J. Sheen Kale munta, a Christian should not be sad. If a Christian is sad, either he is bad or mad or both. ते उडास दवरा. देखून लांब तोंड करून गायराच्या भशेन व्हडलें लांब तोंड करून भोंवचें न्ही. बी हॅपी. देखून थोडे पटे म्हजी माय म्हणटाली सुमार पटे म्हळ्यार म्हाका काले रे तुजी सोंडी खोर पल्ल्या बरी करताय. तिका जानवाय हाल्ली जायचे. देखून नॉर्मली आमी आमच्या मनशांक तोंड म्हणचें, तोंड मन जातीक सोंडी म्हणची. काले रे आमी थोडीं जाणां केदळा पडल्यार सोंडी खोर पडून तूं भोंवचें. काल्या पासत एक ऊस वाडना. अरे बाबा वाटेन चलतना कोणी एकलो मेळ्ळो जाल्यार एक पळोवन विश करा. उट्ट कोणा कोणा विश करचें न्ही. तांकां थोडे बरे या थोडे खोटे यात. एक मनशाक एक प्रायसो मेळ्ळो, ताका एक नमस्ते एक विश करा न्ही. ताका जिणयेंत कोणें विश करूं ना जावंक पुरो. हाव हॅपी दे फील. हाव हॅपी. हॅव यू ऑब्जर्व दॅट वन? दॅट जॉय दे वील कॅरी. आनी तें सकाळीं जाल्यार सो गूड. पास तुम्ही बसता जावं पुरो देखीन कोणी एकली लेडी सिटीर बसल्यात तुमी, नमस्ते अम्मा, वॉट डू वी लूज? नथिंग नो. दे फील सो हॅपी. देन दे विल आस्क यू, अम्मा वेर आर यू फ्रॉम? ए लिटल कॉन्वर्सेशन. डोंट टेल एवरीथिंग. डोंट टेल युअर बिल्डिंग, युअर लोकेशन. नो नो, सच थिंग शुड नॉट बी शेअर्ड. फॉर दॅट ऑल्सो विजडम इज रिक्वायर्ड. या डोंट टेल मोर दॅन वॉट इज रिक्वायर्ड. आनी मेळ्ळें मेळ्ळें बरें ही आसचें न्ही. पे अटेन्शन ऑल्सो. या यू सी तो सगळें करता सुफळ जाता. इट डजंट मीन दॅट यू विल प्रॉस्पर ओवरनायट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल. somebody is preaching that kind of gospel also. Yeah, if you believe in God, everything will be all right. No. God will give what is required for you. God will give in his own time. You wait for it. देवाचो वेळ देवाच्यो वाटो आमच्यो न्ही. Isaiah chapter 55 verse 10 and 11. My ways are not your ways. God's ways are different. But you will not be disappointed. तूं धैर्यान रावताय, तूं धैर्यान रावताय. देखून जडतेच्या दिसा कोठ्यांक आसचो ना थारो, आनी नितीवंतांच्या सभेंत पातक्यांक आसचो ना जागो. लास्ट वर्स. कित्याक नितीवंतांची वाट सर्वेस्पोर राखता. इफ यू आर रायचस, गॉड विल प्रोटेक्ट यू. इफ नॉट टुडे, टुमॉरो. God will never ever let you down. And for this beautiful verse, Romans chapter 10 verse 11. Romans chapter 10 verse 11. Whoever believes in him will never be, come on, complete it, disappointed. सोम्याचेर पातयल्ली कोणूच लजेक पडची नात. सोम्याचेर पातयल्ली खरेपणी पातयल्ली
कोणूच लजेक पडची नात. Whoever believes in him will never ever be disappointed. Because they have the strength. If not today, God will take care of me. And God takes care. God takes care. God will surely take care. देव सोडून घालना. देव सोडून घालना. एक घडी मौन रावया. Let us be silent for a while. Make a small prayer within yourself. एक लहानशे मागणे करा. ये देवा, तुझ्या उतराचेर सदांच पातयेनी दवरूं. तुझें उतर सदांच वासून नियाळूंक. तुझें उतर म्हज्या जिणयेक हांवें लक्ती करूंक. तुझें उतर हांवें जियोंक. म्हाका बळ आनी भलायकी दी. ये देवा, तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या 7 ध्येयांनी तूं म्हाका भर. म्हाका जाणवाय दी. गिन्यान दी. समजणी दी. बूद दी. देवबिरांत दी. भक्त दी. धैर्य दी. आनी इतलें आसतना आनी घालें जाय कांय नाका. It doesn't require anything. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. एकपटी उबे रावया. तुमच्या बऱ्या भलायकेक there are 3 pills. If you use these 3 pills every day, you can avoid many of the pills also. The first pill is whenever you get an opportunity to clap, don't miss it. Because all the nerve endings are here. Here. And also, whenever you get an opportunity, at least for day, 10 minutes, तुम्ही खाली पायांनी चला जाय. पात्रांतल्यान. भारी गरजेचें. Since we don't clap now these days, एका टायमाचेर बरें कर. And clapping also, not this way. All the fingers must touch. Let the sound come. There should be some pain. No pain? No? Yeah, exactly. We know the quotes. व्हडले कोट पुरो कोत्तात. कोणाक जाय दूख खावची. देखून क्लॅप मारचें भारी गरजेचें. बरें क्लॅप मारा टायट. Make noise. Come on. Still more. Yes. You see? Yeah. Enough. Because all the nerves are activated. कित्याक म्हळ्यार थोडे दोळ्यांचे नर्व्स आसात, थोडे कुसाळांचे आसात, पांयांचे आसात. All are there. Clapping. Second one, whenever you get an opportunity to sing, you sing. ताळ्याचे, या लंग्साचे, या लॅरिंग्स जावं पुरो, या फॅरिंग्स जावं पुरो, हाची पुरा पिडा गूण जाता. लंग्स हॅज गॉट लॉट ऑफ कॅपॅसिटी. लंग्स आमचे ते व्हड जातात. पूण आमचे आतां लिमिटेड वॉक. चलताना सदारणी एक लोटून एमर्जन्सी वाडा व्हरतात पळय, त्या टायपार वेचे. कोणेंगी लोटून येल्ले बरी. नो. देर मस्ट बी सर्टन अमाउंट ऑफ स्पीड इन आवर वॉकिंग. वाणो वण पारा 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 येताना अंत कळटा कोण आयलें गी म्हणून. नो. आनी खंतारांय पळया. आमची एंट्रन्स कांतारां ऑलवेज विथ ड्रम बीट्स. कम लेट अस गो टू द माउंटन ऑफ द लॉर्ड. ते सोड कम लेट अस गो. अरे लॉर्ड म्हणून घाले वेतात. एंट्रन्स हिम अँड द फायनल हिम रिसेशनल इज ऑलवेज विथ ड्रम बीट्स. ती एकदम छाप्पे आसली घालचींत न्ही. choir members pay attention. देखून whenever there is an opportunity to sing, you sing. And third pill is when you get an opportunity to laugh. थोडी जाणां जोक सांगल्यार सोंडी कोरपा लित्ता. जोक आकी आसनात म्हणटा. दे थिंक दॅट जोकार आसल्यार, जोक करतना आसल्यार म्हजी स्पिरिच्युअलिटी कांय डावन जाता की म्हण भियेतात कोण. नो. रिमेंबर,
Those who are praying too much, whether they are going to heaven or I do not know, but those who have made others to laugh, हेरांक पळोवन आसचें न्ही, आमी आमकांत पळोवन आसाचे. आनी कोण हेरांक हांसयतात, हेरांक पळोवन ती न्ही, ती सर्गांव वचनात. कोण हेरांक हांसयतात ती सर्गांव येतात. These are the 3 pills. With this we can avoid many pills. हे 3 नातले वरवीं कित्याक म्हळ्यार मनशाक मात्र देवान आसचें देणें दिलां. मनशाक मात्र आसोंक जाता, मनशाक मात्र उलोवंक जाता. Others can make noise, but whether they are able to produce sounds आमचे भशेन we do not know. देखून एक उबे रावल्ले कडेन एक बरें एकांत हार्मोनिया क्वायराचे मेंबर आमकां म्युजीक जाल्यार म्युजीक दिया. क्विकली 1 song, good one, very jumpy, with clapping and also maybe dancing and jumping. खंयचेंय जाता बाये. तुमी खंयचें सुरू केल्यार आमी सिंग करता आतां, बिकॉज दे आर रेडी नाव. कॉमन काडा एक. येस, म्हणलेंत म्हळ्यार इवण्णी. दे आर फुल्ली चार्ज नाव, इक्विप्ड. उसके